सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या सकाळच्या मिसाक खुशालकायेन आज पवित्र सभा एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड आंकवार मेरेक जेजूची बरी खबर म्हणजे तिचे कुसव्यान दिवचो आसा तो देवाचो पूत ही बरी खबर घेवन गाब्रिएल दूत नाजरेत गांवांत येता. आयज ओदो बाजो आमी पाळटाव कारण 25 मार्चाचे आमी पवित्र सातोळ्यांत आसल्या आनी पवित्र सातोळो आनी त्या उपरांत पास्कांचो आतोळो हातून आमी कोणाचीच परब दोबाजो करूंक जायना आनी हाका लागून आयज पवित्र सभा ही मार्चाची 25 आशिल्ली परब आज करता. खुशालकायेन आमी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आगुस्तीन फुडतात हे आमचे भाव पासत मागुया. ताची गोची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात जेजूच्या पुनर्जिवनपणान ताका वांटो मेळून. तशेंच मागुया दुसरें इंटेंशन फादर डॉमिनीक घेता मिनीन रिबेरो हे आमचे भाव पासत मागुया ताकाय सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवन मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत आमचो भाव आयवन विएगस भयण आग्निशा फेर्नांदीस आनी जेम्स वाज तशेंच हेरूय आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत आमी हे मिसांत बापा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. भाग्यून जिवांव आपल्या पयलेच हावेस्वरांत शुभ वर्तमानांत ते म्हणटा एत वेरबूम कारो फाक्तुम एस्ट एत हाबिताबित इन नॉबिस. देवाचो पूत सोबद मनीस जालो. आज हो गूट आमी नियाळटा. सायबीण मायन जेजूक आपले काळजांत आनी आपले कुसव्यांत स्विकारलो आपलो वैकार दिवन आमच्याय दिसा दिसपट्टे जिवितांत देवाचे कुशेक माय मारी भाशेन आमी वैकार दिवं आनी जेजूक पुनर्जीवन जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावूंक हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावांगडिल्लो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तनात विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मरी आनी तुमकां बाबांगडिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टान संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गींच्या रया सोलपदवेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवसता तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप कटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची इंते सवा बापाक उबारतना आगुस्तीन फुटतात आणि मिनीन रिबीर हांचे बसत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सासणीक पुताक मुनीस जावंक पाठवून आनी एके नाजारेचे सादे आंकवारीक सोरवंडराची आवय करून तुजी मोहिमा तुवें फांकयली. आमचे पासत मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुता वरवीं तुजे मायमोगाची गोडसाण दिसान दीस अदीक चाखून तुज्या दैवीक जिवितान वाडून आमकां फाव कर आनी तुज्या मोगान येवजिल्ले सोडवणेची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक आमकां तुजे उर्बेन बोर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर आमी आयकुया. आज 2 वाचपां आसतलीं. चितान हीं देवाची उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सोर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या कोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं, पूण आकाशान पोर्तिपाल केलो. ना, हांव मागचो ना, सोर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चित दिवन आयक दाविदाच्या गोराण्या. मनशांची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सोर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओ पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सगळीं म्हणया, ओ पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. येवन आनी भेटोवन येवं तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब, ओ पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण
शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समोर्तीचो हांव मोग करता. सबाब, हो बळे हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें परगोट केलें. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. सबाब, हो पळे हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सोबा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. सबाब, हो बळे हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. हेब्रोवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाटकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. हेच पासत संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. पुस्तकाच्या खोवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगळ्योच समती प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येता. तुजी खोशी करूंक हांव येता. हे पोरी पयले बंदाबोस काडल्या आनी दुसऱ्या स्थापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताची खुडीचो एकेच पावटी यत्न जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेवल्या. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकार. उद्गारा उबी रावया. सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पराक जय जय. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या शारांत देवान गाब्रियल दूताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दावेदाच्या गोरोण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेवं नाका मारये, तुका तर देवा सोर्वें कुरपा मेळ्ळ्या.
आयक, तूं गोरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासोण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताक गोर्ब संभोवला आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोडसुरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Konkani tuka Krista. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. मोगाच्या इश्टानो, ही उतरां भोव म्हत्वाची, तशेंच ही उतरां भोव अवघड, कित्याक देव जेन्ना आमकां आपयता तेन्ना आमकां ताका होय म्हणूंक जायते पावटी सोंपेपण जायना. कित्याक देव आमकां कितें करूंक आपयता तें आमी आमचे नदरेन पळयल्यार आमकां भोव अवघड दिसता. आनी आयज आमी पळयतात ते भाशेन मारयाय पयलीं भियेली हें नोमान कसलें जातलें काय, वो देवाची येवजण ताच्या जिवितांत कितें आसतली काय. पूण जेन्ना बोडवो तिका एके भाशेन देवाचें कितें येवजण तिच्या जिवितांत आसा तें कोडीत कोत्ता तेन्ना ती देवाचेर पातयेता आनी देवाक होयकार दिवंक फुडें सरता. आमी पयले वाचपान पळयल्यार जो राजा आसलो तो देवाचे कुशेक वय म्हणूंक फाटीं सोदतालो. अखाजा राजा कडेन जेन्ना इसायास प्रवादी म्हणटा तेन्ना तूं देवा लागीं एक खुणा माग, तो फाटीं सोदता. कित्याक तो देवाचेर आपलो विस्वास दवरूंक वो देवाची येवजण आपल्या जिवितांत करूंक ताका भिरांत दिसता. ताका दिसता तो जोरी तर देवाचेर पातयेवन आपली फुडलीं पावलां मारतलो आनी कितेंय वयर सकयल जातलें जाल्यार ताची आख्खी राजवट वयतली. आनी ह्या पासत तो संवसारी नदरेन आपली हें राजवटकी पळयता आनी देवाची खुशी करूंक तो फाटीं उरता. पूण आमी दुसऱ्या अद्दान पळयल्यार आमकां मारया मेवता, जी बोडवो जेन्ना तिका म्हणटा तेन्ना ती बोडव्याक प्रश्न कोत्ता पूण दुबाव करिना, वो देवाच्या उतराचेर दुबाव दवरिना. पूण हें कशें जातलें काय ती प्रश्न कोत्ता आनी देव तिका सांगता हें कशें घडटलें तें बोडव्या वरवीं. तर मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत आमी मारयेचे हे एक गूण घेवंक फुडें सरुया, तें म्हणल्यार मारयान देवाचे जे येवजण तिच्या जिवितांत आसले तिका होयकार दिल्लो. एक जज आसता, एक जुईज आसता आनी ह्या जुईजाक एक क्रीम आदोरलेल्या मनशाक तेमी हाडटात आनी सगल्यांक खबर आसता हो मनीस ताणें हें क्रीम केलां आनी तो खरेंच हें क्रीम ताणें आदारला म्हणटूच ह्या जजाकूय खबर आसता, सगल्यांक खबर आसता. पूण ह्या जज जे बसून आसता तिका अवघड जाता ह्या क्रीम आदोरलेल्या मनशाक एके भाशेन सजा दिवंक वो ताका ताचेर फॉरवर्ड मारूंक. कित्याक हो क्रीम आदारलेलो मनीस तिचोच पूत आसता. कांय फावटी जिवितांत आमकां दुविधा येता, आमी कितें कोत्तले काय, सारकें आहा तें करुया वो आमी आमकां जाय तें आमकां बरें दिसता तें करुया. तर मारयेचेय जिवितांत अशेंच कितें प्रश्न उप्रासलेले आसतले. कित्याक एक चेडूक अशें
तिका कोणाक लागीं सोंबून नासलो आनी जरी तर ती गोरबेज जाल्ली जाल्यार तांच्या जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरावन ते मारूंक सोदपाचे आनी ह्या पासत मारयेक भिवपाचो कारण आसलो. मारयेक देवाक ना म्हणपाचो जायते कारणां आसली. तिचे आख्खे जिवीत तिणें चिंतलोलें आसलें आपूण आतां काजार जातोलें आनी आपलें सोंपोन आसलें तिचे जिवितान. पूण हें सोगलें सोंपोन तिका फाटीं सोडूंक पडटालें देवाक ओय म्हणूंक. तरी आसतना ती काळजीदारपणान देवाक ओय म्हणटा, फाटीं सरोना पूण देवाचे पूर्ण विस्वास दवरून देवाचेर पातयेवन ती आपली पावलां फुडें मारता. आयज आमकांय जोण एकल्याक एक उलो मारये भाशेन देवाक खालतीकायेन ओय म्हणूंक, देवाक विस्वाशीपणान ओय म्हणूंक आनी देवाचे बाबात दवरून आमची पावलां फुडें मारूंक आयज आमकां जोण एकल्याक उलो. तर मोगाच्या इश्टानो, ही परब आमकां आयज उगडास कोत्ता की देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमच्यान जोण एकल्यान सोदून काडूंक जाय आनी ते मागीर आमकां मेवल्या उपरांत ताचे वरवीं आमी ताचे ते शार्ती पावंक आमी वावरूंक जाय. आनी देव आमकां फावो ती कृपा दितलो, देव आमकां वाट कोत्तलो. कितलेंय ते अवघड दिसूं, कितलेंय इम्पॉसिबल टास्क दिसूं, पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हूण आयज आमकां शुभ वर्तमान घोटाय दिता, बोड दिता. देवाच्या उल्याक विस्वाशी रावंक, देवाच्या उल्याक खालती रावंक. तर हीच खालतीकाय, हेच विस्वाशीपणान आमी आमची पावलां मारुया आनी मारये भाशेन देवाक आमच्या जिवितान होयकार दिवंक आनी विस्वाशी रावंक आमी जोण एकल्याक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. उबी रावया. आतां आमी सोत मानता म्हणटले हांव सवकास म्हणुया. आंकवार मरयतावन जल्मलो हीं उतरां म्हणटच ओगी रावया. हीं उतरां म्हणटच ओगी रावया. पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबी संबोलो आंकवार मरयतावन जल्मलो हांगा आमी मातशें थांबुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संबोलो आंकवार मारितावन जल्मलो. गोडीभर ओगीच रावया. गोडीभर ओगीच रावया. हो गूट आमी आज समरमता. देवाचो पूत मनीस जालो. भाग्योन जिवा म्हणटा आमी ताका पळयला, संस्पिला, देखला, आयकला. देवाचो पूत मनीस जालो. पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें मोक्षणे, कुळीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी बसूनच आमच्या एक एकल्याची प्रार्थना मागणी एवढ्या बरोबर बापाक उबारुया. बेटवणीचें गीत करुया. गायन गावुया ना आमचे लागीं C25 पाम 30 आनी 9, C25 पेज 39. Baba
आनी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान निवडले, आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गींचे बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती गोडी आपल्याच ओरोमाची बागी गोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाजीक गूट समरोमून संतोशान तुका दिनवासनेचो योद्न भेटयता. तो तूं मोय पसान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत हे समरोमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस ओदीक ओर्ताबरीत आनी फळाबरीत कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवेदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. जेन्ना सरमुंडार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ बोल्लो तेन्ना तुजे हुकुमान देवदूत स्वर्गा वेलो देंवलो आनी तुजे उगोनीत मोगाचे येवजणेचो आंकवार मारीक ताणें संदेश हाडलो. हो कोंड भावार्थान जिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळूंक आंकवारीन तुजे चाकुनीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी गोडयेक तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुजे पोरजेक केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विस्वासीपणी आनी सगळे लोकांचे ओत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून तांचेच उदेशी तामून आसतना वयर सर्गार तुका वाखाणटा देवदूतांचो दलबार आनी तुजी किर्ती गावून उलासता सगलो संवसार. तशेंच आमचेंय किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. Sorgani संसार ओला तुझ्या वैभवा. उsorgi दुता जोयचो सर्वेस्पराचे नावी येता दादाचो. उsorgi दुता जोयचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याक शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोरोराचें रोगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पुरगुटुया. बाप्पा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आगुस्तिनाची आनी मेनिनाची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेले. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी स्वर्गाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूं. भाग्यन जिवांव आपल्या तिसऱ्या वेस्वरान सोडावी उडीन म्हणटा. होच देवाचो पूत मनीस जाला. आमकां बापाचें जिवीत दिवं, आमकां स्वर्ग उक्तो करूं. आंकवार मेरेन आपल्या वैकारांतल्यान ताका आपल्या कुसव्यान आनी आपल्या काळजान सांबाळलो. आज आमच्या काळजान जेजू येता ताका घेवन आंकवार मारी भाशेन आमी बरी खबरीचे दूत जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, शेरा समकयो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
आमचे खातीर मनीस जाल्लो, आंकवार मरितान जल्मलो देवाचो पूत, ही देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत वांटो घेवन आंकवार मरी भाशेन उकार दितेली आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका दुसऱ्यान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. कोंब्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया. R20 जेजू तुझें नांव, पान 185. R20 पेज 185. जेजू तुझें नांव, आमानी गोडे, गोड्यान गोडे, आनी रुजारे. जेजू तुझें नांव, आमानी गोडे, गोड्यान गोडे, आनी रुजारे. जेजू जेजू जेजू, जातू म्हाका जेजू. जेजू जेजू जेजू, जातू म्हाका जेजू. जेजू तुझें नांव, रोता पापाचो, आरोल मारेचो, सोतोस पुरशाचो. जेजू तुझें नांव, रोता पापाचो, आरोल मारेचो, सोतोस पुरशाचो. जेजू जेजू जेजू, जातू म्हाका जेजू. जेजू जेजू जेजू, जातू म्हाका जेजू. उभी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाक्न बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणान तुज्या विंचून काडलोल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक्न बोरिसाक मुनयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाटोय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पोरगोटू, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरोमो आनी तामोनासतना मागणें करून जेजूक तो ओदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर पोरगोट्टेलें आतियार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाप्पा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यांत घेतलेलो तुजो पूत
खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फाव केलें. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी पोरगोटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे शक्तीन सासणीक सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज सांजे 4:15 कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची मिटींग, पयलो तेर्स आनी मागीर प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची मोडणी तुवें आसलेली वांटो घेवया. 6:30 वरांचेर आमचे PPCची जोमात मंथली मिटींग ऑफ PPC 6:30 वरांचेर. आज आमचो ब्रदर बेता दोनपारां, आमी ताका बरें आवडीता. देवाचो भरपूर आशिर्वाद. आमचे SSC भुरगे आज आपलो जॉग्रफीचो पेपर आन्सर करतात. तांचे बसत आनी दुसरी आपआपल्यो परीक्षा करतात. तांचे बसत आमी मागुया. आनी सदांच देवाची कुशीक राजी आसूंक, देवाची कुशीक ओयकार दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया. आज परब एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड, बरी खबरेची ही परब. आमी तुमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर समेस्तांचेर आमी आवडयता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात मारये भाशेन देवाचे उतराक ओयकार दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. T307 नोमान नोमान मारिये, पान 219, T37, पेज 219. Viశ్వాస